रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वासाप. आरामाच्या रायाच्या सेनापती नामानाक ताचो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो, कित्याक ताचे उद्देशे सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्ले. तो एक वीर मनीस, पूण तो कोडाचे पिडे वरवीं कश्टातलो. आरामगारांनी एक पावटी इस्रायेलाचेर धाड घालून तेंचे एके ल्हान चलयेक धरून हाडले. ती नामानाचे बायलेची साकर्ण जाली. तिने आपले धनीनीक म्हणलें, म्हजो धनी सामारियाच्या प्रवाद्याक मेळोंक गेल्लो जाल्यार तो ताचे कोड बरें करतो आसलो. नामानान वचून आपल्या धनयाक सांगलें, इस्रायेलांतली चली अशें आनी अशें म्हणटा. आरामाच्या रायान जाप दिली, तर वच, हांव इस्रायेलाच्या रायाक एक पत्र बरोवन दिता. नामान भायर सरलो. ताणे आपणासोबें 10 रुपयांची तालेंतां, 6,000 शेकेलां भांगार आनी 10 जडी मोलादीक मुस्तायकी घेतली. ताणे इस्रायेलाच्या रायाक आपणे हाडलेलें पत्र दिलें. तातूंत अशें बरयलेलें आसलें, ह्या पत्रासोबें हांव म्हज्या सेवका नामानाक तुवें ताका ताच्या कोडांतलो बरो करचे खातीर तुजेशी धाडटा. इस्रायेलाच्या रायान हें पत्र वाचून आपली मुस्तायकी पिंजली आनी म्हणलें, मरण वा जिवीत दिवंक हांव कितें देववे? कोड लागलेल्या मनशाक बरो करचे खातीर तो ताका म्हजेशी धाडटा. तो कशें म्हजे कडेन झगडे करूंक सोदता म्हूण तुमीच चिंतून पळया. इस्रायेलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येवं आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या घोड्या आनी रथांसोबें आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दानांत 7 फावटी न्हा आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळोंक भायर सरतलो. हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें कोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दामास्काच्यो न्हंयो आबान आनी फारफार इस्रायेलाच्या सगळ्या उदकां प्रास चड बऱ्यो न्हय गाय? तांतूं न्हावन हांवें नितळ जावं न्हय? अशें रागान भरून तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी तांणी ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, बापा, प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टांचें कांय करूंक सांगलेलें जाल्यार तूं तें करिनासता रावथोय? तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जोर्दानांत देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 फावटी न्हंयत बुडलो. ताचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारासोबें देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताचे मुखार रावन ताणें म्हणलें, सगळे पृथ्वेचेर इस्रायेलांत शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळात? देवाक, जिव्या देवाक हांव थान येता. केन्ना हांव वेतलो आनी देवाचे मुखामळ देखतलो. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. केन्ना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळात?
दुका जाल्यांत दीस रात मुठें खान, कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात खंय आसा तुजो देव. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. केन्ना वचोन देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळात. धाड तुजो उजवाड आनी तुजे सत, ती म्हाका वाट दाखोव. आनी तुज्या पवित्र दोंगराक, तुज्या निवास स्थानाक व्हरून पावोव. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. केन्ना वचोन देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळात. देवाचे वेदीशी हांव वेता. म्हाका संतोष दिताल्या देवाशी वेता. उल्हासान हांव किन्नारे वाजोवन हांव तुका स्तुती गितां गायता, देवा म्हज्या देवा. श्लोक. म्हजो आत्मो देवाक, जिवंत देवाक थान येता. केन्ना वचोन देवाचे सदरे मुखार रावंक म्हाका मेळात. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू नाझारेताक आयिल्ल्या वेळार सिनागोगाच्या लोकां लागीं तो म्हणा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या स्वंत गांवांत मान मेळना. आनी एक सत गजाल तुमकां सांगतां, एलियाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने पावसाची शेण नासतना सगळ्या गांवार व्हड दुकोळ पडलेल्या वेळार इस्रायेलांत जायत्यो विधवी आसूंक आसल्यो. तरी पूण तांचे मदले एकलेय लागीं देवान एलियाक धाडलो ना. बागार धाडलो ताका सिदोन गांवच्या सारेप्ता प्रांतांतले एक विधव स्त्रिये सरशी. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळारी इस्रायेलांत साबार कोडकार आसूंक आसले. तरी पूण तांचे मदलो सिरियाचो नामान शिवाय हेर कोणूच नितळ जालो ना. हें आयकून सिनेगोगांत आसलेले सोमेस्त रागान कडकडून उठले आनी जेजूक शहरा भायर वडीत व्हरून गेले. तांचे शहर बांदून हाडलेल्या दोंगराच्या शिखरा थावन ताका सकला लोटून घालचो म्हूण तांची आलोचन जाली. पूण जेजू तांचे मदल्यान शिदा उतरून आपली वाट धरून सरलो. देवाचे उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता.